म्हणटात. कोर्तीक येता फादर, कोर्तीक वेता सिवील क्रिमिनल केजी काण घेता हांव हय. आनी अशें कोर्तीक गेल्ल्या वरवीं आमकां मस्त अनुभोगी मेळटा आनी सांगात असं लोकांक दोडत्या रितीन मायेत दिव येता. हय हय तशें हय. कोर्तीक वचना जाल्यार आमी दुसऱ्यांचे वयर वंदून रावचें पडटा. हय कोर्तीन गेल्ल्या वेळार न्हीद जावन एका अन्याय जाल्ल्या मनशा पासत आमच्या भावा भयणी पासत ताचे ओट्टू रावून दुसरो तो एक अनुभव दुसरो जावन हें आमचें संविधान आसा पळय पात्र तें सडावत दवन कोणाची पार्थ घेता गे म्हळ्यार आबाल जाल्ल्यांची पार्थ घेता हांव, भुरग्यांची, स्त्रियांची आनी विशेष भुरग्यांची, विभिन्न सामर्थ्य भुरग्यांची आनी प्रायवंतांची असली पार्थ घेता हांव. कितलें एक अपुरबायेचें पळया. कोर्तीक येता आसतना एक न्यायवादी जावन येता आसतना, लॉयर जावन येता आसतना थंयसर नितीकर्ताक, जड्जाक आनी इतर जाणांक कळिता की तुमी एक ह्या जागे थंयसर न्यायवादी जावन येतात म्हणून लॉयर जावन येता गोत्ता 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 मस्ताना गोत्ता. आनी सांगचे जाल्यार ते म्हाका कोर्टांत फादर एलियोदरी म्हणटात तशें भले भले फादर येना केस बात भले म्हणून तशें पयले मस्तो राग येता सोंसूं जायना हांव की म्हाका अन्याय जालो अशें उलयता दुसऱ्यांत उलयता तशें अशें पुराय येतात हांव. आनी तुमकां सांगचें जाल्यार निजान सांगचें जाल्यार आमी ते कोर्टांत वाद मांडटा आसतना तरोपटी आमकां अन्याय जालो म्हाका तो उलटेंत म्हाका म्हज्या मनशाक कोणा पासत वाद मांडटा हांव ताका अन्याय करता म्हणटा आसतना आमकां तें सोंसना तें एक्चुअली सोंसना. पूण त्या कोर्टांत जाताना भायर येयल्या उपरांत आमी उलयता बरें उलयता तशें बरें कांय ना. पूण त्या कोर्टांत आमी दुसरेच आमी थंयसर एक कितें म्हणटा समट आनी सावाला. समर्थ आणि सवाला कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत. गेले त्या फावटी आमी फादर विनोद मस्कारेनस कापुजीन पाद्र्याब उजिरे थंयसर वावर करचो ह्या पाद्र्याबा लागीं आमी एक सवाल विचारले ह्या जागांनी समाज सेवेंत कित्या खातीर काम करचें गे म्हणून. भोव अपुरबायेन तांचो अनुभव आमच्या लागीं तांणी वांटून घेतलो. विमुक्ती संस्थेचो निर्देशक आनी फाटल्या साबार वर्सां तावन थंयसर वावर करन आसा वेगवेगळ्या नोंदणेचो. आनी अशें ह्या वावरा मदें हो समाज सेवा संस्थो जायतो वावर आसा. त्या वावराच्या मदें तांणी कानून पदवी शिकप जोडला थंयसर. आनी सांगात आस एक रक्तदानी याजक लागीं हांव चिंता 10 फावटी तांणी रगती दान दिलां गरजेवंत मनशाक. आनी कानून पदवी आपणावन त्या मार्फत जायतो वावरू आनी कुमोकी करते आसात. आज आमच्या सांगाता परत्याने परते हजार आसात एका विंगड विशयाचेर उलोवचे खातीर. आमच्या पवित्र सभेंत साबार आयोग आसात आनी मंगळूर देशच्या मट्टार नीत आणि शांती ह्या आयोगाची जबाबदारी बिसाहेबान फादर विनोदाक दिला. आज आमी तांच्या लागीं ह्या विशयाचेर उलयता. तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादर विनोद तुमकां स्वागत. थँक्यू देव बरें करूं. पयल्यान पयलें तुमच्या वर्त्या वावराक हांव शाबासकी पाठयता कित्याक म्हूण सांगल्यार हो वावर जायतो आसा आनी तूं कितें म्हूण सांगल्यार 9 तावन 5 वरां मुसर तशें न्ही. सकाळी उठले तावन राती पर्यंत हो वावर चलते आसता आनी रजा म्हूण ना. ताचे इड्यांत तुमी कानून पदवी आपणायल्या म्हणटा आसतना एक व्हड साधन हें. आनी आतां प्रस्तूत तुमी ह्या शांती आनी तशेंच नीत ह्या आयोगाची जबाबदारी तुमकां दिला. हांव चिंता ही कानून पदवी मस्त तुमकां उपकार पडटली. हांवें तुमच्या लागीं पयले विसाचे सवाल सकाळचे पयले हे काम करता आसतना तुमी कानून पदवी आपणाव कित्याक गेल्यात गे म्हणून. फादर हांव तुमकां सवालाक जबाब दिता. तेजे पयलें रक्तदानी म्हणून तुमी सांगले वय ते हांवें सुमार 100 आनी 10 फावटी म्हणजे जाले 100 आनी 10 फावटी जाले. आनी म्हाका मुखार सुंकू मोन आसा आनी मुखार सीजे म्हाका. आनी हांवें तुमकां सगळ्यांक आपण दिवचें प्रत्येक जाण तरणाट्यांक एक रगत दिवन एक दान करीचें म्हणून हे विशेश जावन आसा आनी आमी सगळ्यांनी करीचें. आतां तुमी तुमच्या सवालाक हांवें सांगचें तर हांवें MSW केलें. ताचे उपरांत MSW केल्या उपरांत सोशल वर्क हांवें सुरू केल्लें. सुरू केल्लें ताचे थंयसर म्हाका कानूना विशयांत जायतें म्हाका उणेंपण बगलें.
म्हणजे ती कानुना विशयांत जाणवाय ना जाली जायते संती कानुनाक लक्ती जाल्यो तवळ म्हाका बगलिंगी म्हाका अन्याय जाता म्हाका मात्र न्ही हांवें सेवा दिवच्या लोकांक अन्याय जाता आनी तवळ म्हजे कडेन कानुना विशयांत लोकांक दिवंक कांयच ना तवळ हांवें एक शर्त म्हणून चॅलेंज अंतवान घेतलें आनी हांवें LLB ते बेंगलोरतान केल्लें जावन आसा बेंगलोरतान म्हणटा बेंगलोरतान करता आसतना ते फेस्ता वेळार तेंची परीक्षा न्ही पुरा जाल्यार हर एका फेस्ता वेळार क्रिसमसाक आनी इस्टराक अशें दिताली पूण हांव तें करतालो विकेंड्साक बेंगलोर वचून थंयसर लायब्ररीन बसून लेक्चर्स आयकून अशें पुरा हांवें तें केल्लें जावन आसा हय ते देखून म्हाका एक ती उर्बा आशिल्ली आनी तें हांवें केलें आनी बारीक म्हाका खुशी जाली आनी आतां मुस्त म्हाका एक उपकारा पडटा तें LLB केल्ल्या वरी कानुना विशयांत आनी सत्य सांगचें जाल्यार कानुना विशयांत आमकां माहीत ना जाल्यार मस्त कश्ट ह्या दिसांनी दीस काडूं मस्त कश्ट वय त्या देखून हांवें तें घेतिल्लें आनी सुमार वर्सां जालीं सुमार 2013 वय 2013व्या इस्वेंत हांवें LLB कंप्लीट केल्लें सामकें वय 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 तशें मागीर म्हाका मस्त तें पासान जालें तेच्या उपरांत हांवें कानुना विशयांत जाणा जावंक आनी तशेंच कोणाक ताचो आदार जायचे त्या विशयांत हांवें मेटां काडल्यान आनी करत आसा आनी फाटल्या एका वर्सांत हांव न्हू बी साहेबान विचारलें तुका ही एक जबाबदारी घेवयेत गी म्हणून शांती आनी नीती आयोग वय वय अशें जबाबदारी घेवयेत की म्हणून विचारल्या वेळार बी साहेबान विचारलें तूं खाणगे तूं काम करनासा येंत खाणगे म्हणून विचारल्या वेळार ना म्हणून जावना तशेंच कितें जाल्यार आमचो लोक हांवें तांकां कितें म्हणजे तावन साथ दिता आसा कुमक करूंक तें करी जी म्हणून बगलें म्हाका ते देखून हांवें तें खाणगेलें जावन आसा हांवें तुमच्या लागीं विचारचें सवाल आतां कितें म्हणून सांगल्यार तुमी आतां कानून पदवी जोडली आनी ताच्या मागीर ती खंडी जावन तुमकां उपकारा पडटा म्हळ्यार असले कोणाक अन्याय जाता आसतना तें हें आसल्यार मस्त एक हातेर आसलें बरें तुमी कोर्टीक वचून कांय केसी फायट करतात की ही कानून माहीत आसले वरवीं लोकांक शिकोवन दिवन तांकां सशक्तीकरण करतात की या कोर्टीक वेता फादर कोर्टीक वेता सिवील क्रिमिनल केसी खाण घेता हांव हय आनी अशें कोर्टीक गेल्ल्या वरवीं आमकां मस्तो अनुभोगी मेळटा आनी सांगात तसो लोकांक दोडत्या रितीन मायेत दिव येता वय वय तशें हय कोर्टीक वचना जाल्यार आमी दुसऱ्यांचे वयर वंदून रावचें पडटा हय कोर्टीन गेल्ल्या वेळार न्हीद जावन एका अन्याय जाल्ल्या मनशा पासत आमच्या भावा भयणी पासत ताचे ओट्टू रावन दुसरो तो एक अनुभव दुसरो सामकी हय तशें थंय साबार फावटी कोर्टी गेल्ल्या कडेन कारण जाता म्हळ्यार ह्या नीती आनी शांती आयोगा विशयांत उलोवंक येता हांव उपरांत ताचे पयलें कित्याक एक सिस्टम आमच्या काल म्हळ्यार नीती वेवस्थेंत मस्त फावटी कांय म्हणून सांगला केस आनी एक फावटी पोस्टपोन केला म्हळ्यार एजंट आनी एक फावटी एजंट अशें तें सैरान सुखाना गे थंयसर अशें एजंट म्हणटा आसतना वेचें सगळें काम देगे दवर न्हू तयारी करनेचें आनी येता आसतना हे आनी एक फावटी मुखार गेला म्हणटा आसतना सैरान सुखाना ना तशें कनेक्शन सुखना फादर आनी सैरान म्हणचें हांवें म्हळ्यार पेशंस सुखना गी पेशंस थोडे फावटी निजन आमी एका मनशा खातीर दुसता आसतना आमकां थोडे फावटी तें बगता तें जाता तें सुकता थोडे फावटी सुख जाल्यार आमी कांय करूं जायना कितें म्हळ्यार तांचे रायट आसता इतलेंच तांणी डेट खाणगी घेत म्हणून ताच्या सर ताका खाण घेवं जायना पूण जर तो खाण घेता जाल्यार ताचो विरोध कोण लॉयर आसा एडवोकेट आसा वकील आसा ताणें तें कोर्टाच्या ऑफिसराक समजोवचो ताचो कायदो आनी बळान समजोवल्या वेळार अन्याय हांगासरी म्हाका अन्याय जाता म्हणून सांगल्या वेळार तो ऑफिसर जज तो आयकता आनी न्ही जावन तेंचे न्याय मेळच्या बरी करता तो तुमी आतां कोर्टीक येता आसतना एक न्यायवादी जावन येता आसतना लॉयर जावन येता आसतना थंयसर नीती करता जड्जाक आनी इतर जाणांक कळयता की तुमी एक ह्या जागे थंयसर न्यायवादी जावन येतात म्हणून लॉयर जावन येता गोत्ता मस्तना गोत्ता आनी सांगचें जाल्यार ते म्हाका कोर्टांत फादर एलियोदर म्हणटात तशें भले फादर हिरना केस बात भले म्हणून तशें सांगतात वय वय पूण ते मस्त सपोर्ट करतात ते म्हळ्यार काली म्हाका कोर्टांत जायचे जाल्यार वय म्हाका सपोर्ट करतात वय वय तशें एक तांचें तें बरेंपण आसा तें वय एक ह्या जाग म्हणून तांकां गोत्ता हांव ते लोक घालिना बघा ते कोट घालून येता पूण तांकां गोत्ता ना आडपाय दिनात पूण कानुनान थंयसर त्या कोर्टांत दुसता आसतना तें पुरा आसता तें पुरा तें आमी हर एकल्यानी एक तें वादी म्हणटाना वकील म्हणटा आसतना वकिला बरें ताणें
वाद मांडूंक आसा आनी ताजें बळांतांनी करूंक आसा वय आनी कितें म्हणटा दृढ विश्वासान तातडीन करूंक आसा वय वय तशें वय 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 हय आनी अशें आतां आमी आतां जर तर कोर्टाक वेचें जाल्यार जस्टीस म्हणलो कॉन्सेप्ट क्लियर जावन म्हाका क्लियर जाला त्या तुका आमी वेचें आतां न्ही जावन जस्टीस म्हळ्यार आमचो बायबलूच सांगता जस्टीस इज नॉट वन्स काय म्हणटा अकॉर्डिंग टू वन्स ड्यू इट इज मच मोर दॅन वन्स ड्यू if at all it was God gave us it because it was our due then we would not have been here what we are today it is more than that it is compassion म्हणजे justice म्हळ्यार is not on the basis of equality but justice म्हळ्यार on the basis of equity बाय there is a difference between equity and equality सांगायचे म्हणून सांगायचे सांगता किती जाल्यार नाही आमच्या वीक्षकांच्या ओके हय इक्वालिटी म्हळ्यार सारी समान रितीर एज पर द मॅथमॅटिक्स सारी समान तुमकां 2 वांटे जाल्यार म्हाकाय 2 वांटे पूण ऑन द बेसीस ऑफ इक्विटी म्हळ्यार आतां चिंता 5 एकर जागो आसा आमी दोगी बाबाव आमकां वांटे करून दिजे म्हणटा आसतना तुमी एक गव्हर्मेंट ऑफिसर गव्हर्मेंटान तुमकां ऑफिसान काम आसा बरो सांबाळ आसा हांव एक कुलीचें काम करता आनी पुरा अशें वांटे आसता आसतना इक्वल रितीन वांटे करूं जायना थंयसर ऑन द बेसीस ऑफ इक्विटी ऑन द बेसीस ऑफ इक्विटी म्हणटा आसतना तुमकां तें गव्हर्मेंटाचें काम आसा तातूंत तुमकां कितलो जागो मेळचे म्हळ्यार तुमकां सड्ड म्हळ्यार एक 2 एकरे आनी उरले 3 एकरे म्हाका मेळचे दॅट इज ऑन द बेसीस ऑफ इक्विटी घोव आनी बायल कोर्टान फायट करता जाल्यार कॉम्पन्सेशना खातीर थंयसर चड बोळाचें कोणा खातीर कानून कोणा पासत आसा स्त्रिया पासत कित्याक म्हळ्यार ती आबल जावन आसा हांगासर दादल्या खातीर ना कोर्ट स्त्रियाच्या सायडीत घेता कित्याक ती आबल त्या देखून तिका कॉम्पन्सेशन मेळचे बरी करता थंयसर इक्वेलिटी म्हणून सांगूं जायना इट इज ऑल ऑन द बेसीस ऑफ इक्विटी हय आनी तशें म्हणटा आसतना म्हाका कितें मेळचें आसलें तशें न्ही तें इवन एज फॉर लॉ आमी म्हणटा न्ही वी आर ऑल इक्वल बिफोर द लॉ एज फॉर लॉ ऑल्सो कन्सिडर्स इक्विटी इट डजंट गो ऑल द टायम ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ना तशें ना आता तुम्ही या कोर्टी गेल्ले वेळार केस काण घेतात आता काल आता म्हणून जाल्यार एका केसीन ते कोणी एकलो जिखलो आणि एक सोलवलो म्हणून नासता आता तुम्ही एक धार्मिक याजाक जावन केस काण गेली आणि चिंत्यात तुम्ही जिखल्यात आणि एका पार्टीचो सोलवलो तो या ती सहज जावन तांकां काही तुमच्या लागीं काही बेजाराई या काही राग आनी आयिल्लो आसा की एक सवाल दुसरें खंय एका दोळा केस काण घेवन सोलवल्या वेळार तुमकां जाल्लो अनुभव कसो म्हणून या 2 संगती काही सांगेत की पहिले मस्त राग येता सुसूं जायना हांव की म्हाका अन्याय जालो अशें उलयता दुसऱ्यान उलयता तशें अशें पुराय येता हांव आनी तुमकां सांगचें जाल्यार निजान सांगचें जाल्यार आमी ते कोर्टांत वाद मांडटा आसतना तोरपटी आमकां अन्याय जालो म्हाका तो उलटेंत म्हाका म्हज्या मनशाक कोणा पासत वाद मांडटा हांव ताका अन्याय करता म्हणटा आसतना आमकां तें सोंसना तें एक्चुअली सोंसना पूण त्या कोर्टांत भायर येयल्या उपरांत आमी उलयता बरें उलयता तशें बरें कांय ना पूण त्या कोर्टांत आमी दुसरेच आमी थंयसर एक कितें म्हणटा तो कोर्ट घालो म्हणटा आसतना आमी त्या मनशा खातीर आमी वाद मांडचो त्या मनशाच्या हक्कां खातीर आमी वाद मांडचो थोडे पुरा वकिलांनी पुरा तांच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर मेळ्ळे केजी पुरा काण घेतात पूण आमचे तशें न्ही दुबळे कोण आसात कोणा खातीर निजन गरज आसा तसल्यांक आमी काण घेता तसल्यांक आमी आदार दिता अशें म्हणटाना म्हजे केजी कांय तातूंत म्हाका फायदो कितें म्हळ्यार त्या केजींत न्याय नीत मेळ्ळें जाल्यार तें ग्रेट ताचो संतोश दुसरो ना हय तशें आता आमी आयच्या विशयाक येवचे नाल्यार कित्याक म्हळ्यार हो विशय येदोळ काल आमी उलयले तोय ह्या विशया संबंद जावन तो आता हो आयोग आसा काल म्हळ्यार नीत आनी शांतीचो आयोग आसा आता हो तुमकां जबाबदारी फाटल्या 1 वर्सा तावन तुमकां दिल्या ह्या आयोगाचे नीत आनी शांती आयोग स्कोप ऑफ वर्क म्हणून सांगल्यार ह्या आयोगा मुखांतर कितें काम चलता या कित्या खातीर हो आयोग आसो आनी तो कालें काम आसा गे म्हणून विचारता हातूंत काम मस्त आसा फादर आमच्या आतां आमी काल आमच्या समुदाया खातीर करचें जाल्यार मस्त वावर करी येता हे कितें म्हळ्यार आमच्या संविधाना विशयांत आमच्या लोकांक तितले जाणवाय ना समजून येना आमी फाटींत उरले हांव की आनी संविधान म्हणटा आसतना आमकां पयलें येता कितें म्हळ्यार आमचे मुळावे हक्कां हक्कां ती गरज आजकाल
BJP सरकार जावंक पुरो या RSS एफिलिएटेड तांचे संघ जावंक पुरो तांणी उलोवचें हें कालें ड्युटीज कर्तव्य आमचे कालें कर्तव्य म्हणून पूण हे फंडमेंटल रायट्सा विशीं उलयनात कॉन्स्टिट्युशन फैलने बरयलें खंयचे फंडमेंटल रायट्स ते आमी लोकांक सांगचे आनी लोकांक सांगले वेळार लोकांक ते फंडमेंटल रायट्स आसले वेळार ते कितें जाता म्हळ्यार समर्थ्य होवन जाता समर्थी तांचे ते आसता तो तांची कर्तव्यां ते कर्तव्यांनी कर्तव्य कितें म्हणटा आमी तांची जबाबदारी ते पाळटात ड्युटीज ते पाळटात पूण हांगासर फंडमेंटल रायट्स गरज रायट्स ना जाल्यार बिलकुल साध्य ना कित्याक की म्हळ्यार तुमी चिंता हांवें दाखलो दिवचो जाल्यार एका मनशाक ताका काम आनी कांय येना काम ना तो असायक जावन आसा जाल्यार ताका तुजें कर्तव्य फाळ सायबा म्हूण सांगच्या बदलाक तुजे ड्युटीज फाळ म्हणच्या बदलाक फस्ट तुजें हक्कान तुका मेळ्ळी गे आमी विचारचें आनी ताका हक्कान ताका मेळ्ळ्यार तो निजान तो बलिश्ट तो गट सामर्थ्यवंत मनीस जाता आनी तो ताका ताची कर्तव्य कितें ड्युटीज पाळूंक सुलभ जाता वय त्या देखून सॉरी तुमचे सांगिल्ले सवाल खाली विचारलं म्हळ्यार आतां नीत आनी शांती आयोग सो अंतू कितें काम आटापून आसा ओके वय तेचो सॉरी ओके मुंदरून सांगचे तेंत एक संविधाना विशयांत लोकांक जागरण करचें ना ओके आनी सांगता आस आमी ह्या पॉलिटिक्स करचें न्ही कळ्ळें तुमकां पॉलिटिक्स वी आर ऑल पॉलिटिकल बिंग सोशल पॉलिटिकल बिंग्स वय तशें म्हणटा राजकीयतान आमकां मायेत जायचे आनी सगळें राजकीयांत आसांव राजकीय भायर ना आतां कोण धाकटेर जावन दी आनी कितें आनी कोण मॅनेजर आनी कितें जावन दी सगळीं राजकीय भितर आसात पूण राजकीय पॉलिटिक्स कळ्ळें एकल्या सकला घालचें तशें बरें तें न्ही तें पॉलिटिक्स उलोवचें न्ही ते पॉलिटिक्सांत आमी मेतेर जायचे राजकीय विशयांत आमकां कळीत आसायचें देखून आजकाल चुनावणी जाता आसतना आमचो पात्र कितें म्हणून आमी अल्पसंख्याक जावंक पुरो थोडेच एक मेजून घेवचे तितले मनीस जावंक पुरो पूण आमचो पात्र कितें म्हणून आमकां थंयसर कळीत जायचे आनी आमी आमचो पात्र थंयसर खेळचें आतां वय त्या विशयांत आमी एक लोकांक जागरण दिवचें तें जावचें आसा मागीर प्लस आनी कितें करया की म्हळ्यार आमच्या पिरगेजींनी पळोवंक गेल्यार आमच्या समुदायांत आमच्या पिरगेजींत आमच्या कुटुंबांनी बरो कितले एक कच्चाट आसा जाग्या खातीर कच्चाट आनी बरें एकामेका उलयनात आनी अशें बरें वस्तू समस्या आसात देखून आयले वार थंयसर एका पिरगेची काय बरें तरान जागरण करन तांणी कितें केलें एक समिती केली न्याय नीतीची समिती ती समितीन तांकां म्हळ्यार गोत आसा कितें गरजे कान गरजे म्हणून जाणवाय आसा कानून असल्या कुटुंबांक सांगता हाडन ते थंयसरच तांणी एक राजी संधान करचे बरी तिके गिव एंड टेक सोडदोड करून तांचे समस्या इत्यार्थ करचे बरें तांणी मस्तू केल्यात तांणी वय आनी थंयसर विगार असो बरो सहकार आसलो तशें आमी हर एका पिरगेजींनी केल्यार एक न्याय नीती एक समिती केल्यार ते समितीन असल्यो पुरो समस्या पुरो हातीक घेवन ते तांकां थंयसर इत्यार्थ केल्यार कितलें बरें आमी कोर्टा वेचाक बदलाक थंयसर इत्यार्थ केल्यार कितलो दुडू उरलो त्या वकिलांक दिवच्या बदलाक तांचो वेळ तांणी फाड करच्या बदलाक कितलो की पयसो उरयत तांणी ते एक तांणी काम करी येता अशें आमी आतां बळान करूंक वतलें खाली हे नीत आनी आयोग खाली आयल्या वार म्हाका दिल्लें तें त्या विशयान ती मस्तू वावर करूंक आसा आमी तें एक मागीर खंयसर तुमी सांगिल्ल्या बरें अनीत जाल्ल्या वेळार तें सगळ्यांक आमी थंयसर मुखार वचून तांकां एक सहकार दिवन नीत न्याय मेळचे ते करी येता आतां गेले त्या वर्सा एक कानून हाडलें वो आदलो सरकार आसतना काय म्हणून सांगल्यार मतांतर निषेध कायदे ताणें दिल्लें नांव विंगडत तें प्रोटेक्शन ऑफ रिलिजियस फ्रीडम म्हणून पूण फाटल्यान आजो लिपोवन आसलो अर्थ सगळ्यांक गुर्त आसा आनी असल्या संदर्भाचेर हें कानून सक्कड क्रिस्तांवांक एक काय म्हणून सांगल्यार दुखचेतलें कानून क्रिस्तांवांक मागीर अल्पसंख्याकांक वय अल्पसंख्याक असल्या संदर्भाचेर ह्या आयोगा मुखांतर जावंक पुरो देशच्या मट्टार ह्या राज्य मट्टार काय म्हणी काम केल्लें आसा की म्हळ्यार हाच्या विरोध झुजोवंक या हाची समजणी लोकांक दिवंक हाच्या विशयांत काम केलां पळय देशीच्या मट्टारी केलां मागीर आमी राज्य मट्टारी तें चलोवन आसा ही केस सुप्रीम कोर्टार चलोवन आसा आमची चलोवन आसा आनी आमच्या आरतीबी साहेबान आनी थोडे आमचे समान मानस्का कितें लायक मायंडेड आनी हेर क्रिस्तांव धर्माचे आनी सगळी सांगता मेळून युनायटेड फेडरेशन तांणी बरा केस घाल्या ती चलोवन आसा हियरींग जावन आसा आमची
ते एक बरेंत आनी सांगतास आमी कितें केलां आमच्या नीत आनी शांती आयोग तावनी आमी जायते जाणांक आमच्याच समुदायाक आनी आमच्याच धर्मीक मुखेल्यांक आमी मायेत दिल्या ताचे विशयांत आमी जाणवायत आमी दिल्या आनी अशें तितलें मात्र न्ही आमी थोड्या पिरगेजींनी वचून हाच्या विशयांत आमच्या तरणाट्यांक प्रत्येकान कितले अन्याय जाता की म्हणून आमचे तरणाटे म्हळ्यार आतां पक्का तांणी काजार जावचे मोगार पडल्यांनी पुरा कितले तांकां एक निर्बंध आसा आनी कितले अडचणी तांकां ती बघता की तूं जण म्हजे कडेन तरणाटीन फादर हांव ते हर धर्माच्या चलये कडेन मोगार पडला काजार जायचे काजार करतात म्हणून निदान म्हाका हांव वकील जावन तांचे हांवें काजार करियेत मॅरेज रजिस्टर आमी करियेत पूण हांवें केलें जाल्यार म्हाका पण सगळें म्हणटाले ಅವ್ರು मतांतर ಮಾಡುವ वकिलರು म्हणून म्हणटाले म्हाका हे कानून आयल्या उपरांत वय त्या देखून आजकाल हांव मात्र न्ही हेरी आमचे भाऊ म्हणजे आमच्या समुदायाचे भाऊ वकील ते रजिस्टर जावन आसात तेय म्हणटात तेय करूंक जायना ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಈ ಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ತರುವಂಥ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ತಶಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ताका देखून आनी आमी तेकेशे आतां सरकारान सांगलां त्या विशयान ते मेटा काडटा म्हणून देखून ते कानून भिरांकुडी प्रोटेक्शन ऑफ रिलिजियस फ्रीडम प्रोटेक्शन कोणाचें काल हिंदुवांचें मात्र प्रोटेक्शन नाही आता प्रोटेक्शन ना या कानुनाप्रमाणे काय असले म्हणून सांगल्यार कोण या जाक काजाराच्या वेळार थंयसर हजर आसता म्हळ्यार कोणाच्या समोर हजर काजार जाता माती दुसरे कोण सकडी ताका आसात ताका ताणी सपोर्ट केला ते इवन लॉयर आमचो वैगी त्या हाचे भितर आवरणा भितर ओ तशें ते मस्त भिरांकूळ क्रूर फादर हे कानून इतलें भिरांकूळ आसा की एक रेपिस्टाक तितली शिक्षा ना पूण हांगासर ताच्या दुरती शिक्षा आसा थंय भिरांकूळ इतलें भिरांकूळ आहा की UPंत काय तांणी कानून केला मतांतर निषेध तितलें एक क्रूर ना ते भिरांकूळ आसा हे साधारण मध्य प्रदेशाच्या कानुनाप्रमाणे म्हणटात ते सुरवेर केल्ले गे सगळ्याच्या स्टेटाच्या आमचे ह्या गोवोरमेंटान काल केला म्हळ्यार झकडा कांडा आशिल्लें पळोवन पुरो आरावन काडून चड कितें टायट प्रकारी येता तें पुरो केलां सो आतां काल म्हणटा प्रस्तुत हाचे विरोधी एक झूज चलत्या सुप्रीम कोर्टींत ह्या दिसांनी आमी तेकी आनी कितें आमचे बोल्ड दाखयचे कित्याक म्हळ्यार आमकां एक जाल्लो एक सरकार आयला आता येदोळ पर्यंत म्हळ्यार निर्दिश्ट रितीन कितलें काम जालां म्हणून सांगच्या प्रासड आमी दिसाचे कार्य म्हळ्यार आता असल एक कानून आयला ह्या विशयांत आमच्या समुदायाक जावं पुरो जराल रितीन ह्या कोण आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे कोण काजार जावंक वेची मनशां आसात तांकां हांव चिंतना इतली समजणी तांकां सगळ्यांक आसा म्हणून देखून कांय साध्यता गे मुखल्या दिसांनी ह्या आयोगाच्या मुखांतर आमच्या लोकांक समजणी दिवचे जाल्यार ल्हानशे बुकलेट गी धाकटें कर्ण एक 4-5 पानांनी आटापचें तळें ह्या कानुनांत कितें आटापून आसा सकड कुटुंबां एक गेल्यार काय म्हणून कळटा नातल्यार कांय समजना वय बरें तें तुमी सांगिल्लें आमी ह्या दिसांनी करीची आमचे कडेन इंग्लिशांत मेटिरियल आसा तें कानून कितें कायदो कितें म्हणटा आनी ताचे विशयांत सर्तीक विवरणी आसा आमच्या ते आमी करता मुखल्या दिसांनी कर्ण आमी लोकांक मेळच्या बरी आमी करता तांचो खातर जावच्या मात न्ही फादर हें पळय आमी सांगिल्लें पाद्र्याबांक सांगतास जर तर एक कुटुंब म्हळ्यार एक घरा एका घराक कामाक कोणी लायता जाल्यार काम दिता जाल्यार त्या मनशाक आमी फेस्ता वेळार कितें गिफ्ट ते इनाम दिता जाल्यार ताणें वचून भायर सांगेत मतांतर जाय घेवन म्हाका हें गिफ्ट दिलां म्हणून सांगेत ते झाडां आमकां रायट जाता ते झाडां हें कानून हें जाता त्या देखून हांगा कितें बेल ना तें आनी एक व्हडलें इरार बेल ना हांगासर डायरेक्ट आमकां अरेस्ट करतात अरेस्ट करियेत ताणें हय तशें म्हणटाना एक्चुअली काजार जावचें हक्क हर एका तरणाट्याक आसा तें ताचें पर्सनल तें हें जावं की कारण म्हणटा तें प्रायवेसी ताचें रायट तें तो खंयच्या चेडवाक विंचता खंयच्या चेडवा कडेन खंयच्या चेड्या कडेन काजार जाता तें ताचें डिसिजन सो वी आर नो वन इवन कोर्ट इज नो वन टू इंटरफियर इवन स्टेट इज ऑल्सो नो वन टू इंटरफियर पूण ते इंटरफियर जातात ते म्हळ्यार कालकाची परिस्थिती तशी आसा होय आता आनी एक हांवें विचारचें म्हळ्यार तुमी उडोवल म्हळें काले म्हणून सांगल्यार ताणी उलोवचें काल म्हळ्यार आमी आमचें कर्तव्य म्हणून ते वजयते आसतात पूण सांगातास कर्तव्य आसा ताजे सांगातास हक्कय आसात मनशांक आतां ही हक्क आमकां संविधानांत दिल्यात आमकां संविधानांत
पूण संविधान आमचे बरें म्हणटाव आमी होय. पूण ह्या संविधानाचे पिठिके म्हळ्यार preamble, होय. प्रियांबलत विचारले जाल्यार काय आसा म्हूण सांगल्यार होय. हांव चिंता जाणारे शिकपी मनशांकी गोत्तू ना म्हज्या लेखान होय, होय, होय. होय होय. देखून केदोळ पर्यंत हे एक संविधान पुरतें सोडया प्रियांबल ताजें होय, होय. पिठिके ताजें एक ते समजून अर्थ केल्या शिवाय होय. हांव चिंता आमकां दिल्लें प्रजाप्रभुत्व आमचें खरें तें प्रजाप्रभुत्व आसा होय. तें एक समा रितीन चलचें बरी दिसना दिसना देखून ह्या बाबतीन होय. म्हूण सांगल्यार आमच्या लोकांक या. आता उरल्यांक कितें कळत जेतें होय, कितलें होय. चड कळ्ळें तितलें बरें, बरें, बरें बरें. पूण कनिश्ट आमच्या समुदायाच्या लोकांक हे एक प्रियांबल होय. मागीर उरलें सर्तीक आसा या. तें एक आमच्या लोकांक शिक्षीत करून साध्य आसा की आतां एक नीत शांती हें आसा आयोग आसा ताजेर. जरूर जाता फादर होय. जाता कित्याक म्हळ्यार खाली हांगासर मात जाता म्हणचे न्ही आता दुसऱ्या राज्यांनी पळोवंक गेल्यार तामिळनाडूंत थंयसर तांणी केला आनी केरळांत एक दोन तालुका थंयसर फुल्ली कॉन्स्टिट्युशनल लिटरेट म्हणून तांणी डिक्लेअर केला म्हळ्यार कॉन्स्टिट्युशना विशयांत आमच्या संविधाना विशयांत त्या गांवच्या सगळ्या लोकांक कळीत आसा म्हणून पळय त्या देखून तें मस्तू आमी सुरवेरतान करी जालें आमच्या सरकारान करी जालें करूं ना पूण एटलिस्ट आतां आमकां कोत्ता जाल्या उपरांत आमी ते एटलिस्ट आमच्या समुदायाक आमी करी जे पडटा कित्याक म्हळ्यार तें प्रियांबल सगळें तुमी सांगलें बरें पिठिके सगळें संविधाना विशयांत आटापून आसा हें प्रियांबल सगळ्यांक आमी सांगलें जाल्यार सगळ्या विशयांत आमी शिकले जाल्यार कितलें बरें आसलें आज जाती काते मदें इतले खच्चाड जाता की ते बिलकुल आमी आडे येता आसले तें जाते ना तें हाचे विशय आयल्या वर आमी आमी मेट काडला म्हणजे आमच्या एटलिस्ट आमच्या क्रिस्तांव संस्थांनी कोण पुरो लेक्चरर्स जावंक पुरो टिचरां आनी पुरो आसात आमच्या शिक्षण संस्थांत तांकां सांगता घालून ह्या विशयांत आमी आयल्या वर तांकां तरबेती दिल्या आनी कितें सकळी करी जे म्हणून ते आमी पुरो निर्धार घेतला आतां मुखल्या दिसान तांकां आपयचे आमी आपूण कितें केलां विचारचे आनी मुखार कितें करी येता म्हणून आमी अशें विचारचे कित्याक म्हळ्यार मुळावें शिकाप आमी दिता आसतना थंयसर येवन गेलें जाल्यार शिकाप दिलें जाल्यार तें मस्त बरें वय वय गव्हर्मेंटान काय चिंते करता तुमकां हें कॉन्स्टिट्युशन आसा कोणा खातीर लोकां खातीर आनी कॉन्स्टिट्युशन कानून आसा कोणा खातीर लोकांक आमच्या मुठी भितर धरूंक म्हण आसा म्हणजे चिंतात एक्चुअली तशें न्ही तें एक्चुअली ऑपोजीट हें कानून हें संविधान आसा लोकां पासत अशें लोकांनी सरकार तांच्या मुठी भितर धरच्या खातीर सरकारान आमकां जाय जाल्ली कितें आमची कामां अभिवृद्धी कामां तांणी करीची आनी ते चुकून गेल्ले वेळार हांगासर कितें बरयलें ना तुमी चुकून पडल्यात म्हणून दाखोवन दिवच्या खातीर तें आसचें कितल्या लोकांक कळीत ना गोतूच ना आनी त्या देखून कांतारागे म्हणून सांगल्यार हे अधिकार आसले मनीस ते चिंतात काय म्हळ्यार तांचे स्थान ते उरल्यांच्या वयर अधिकार सोलोवंक वय म्हळ्यार कांय जाल्यार म्हळ्यार आमी लोक डिग्री आपणयता आनी त्या मागीर शिकप जोडता पूण आमी ह्या विशयांत चड कितें म्हण सांगल्यार बॉदरेशन करूं ना कारण म्हळ्यार आमकां आमचें संविधान कळीत आसचें एटलिस्ट ताचे गरजेचे अंश म्हण कळीत आसचें म्हूण आमी त्या विशयांत कांय तकली आतां वचोना आनी ताजो परिणाम जावन आळे ते अधिकार आमच्या वयर चलयत ते आसात देखून वडोल हांवें सांगले प्रमाणे हे मतांतर निशेध कायदे तशेंच हे संविधानी हे दोन संगती आमच्या लोकांक कितले चड कळीत जाले सक्कड कुटुंबांनी वाचून बरोवंक कळीत आसचे मनशां आसात आनी त्या देखून हे दोतोन कशें शिकयता आमी बायबल कशें शिकयता तशेंच हे दोनी संगती तुमच्या आयोगा मुखांतर कांय मुखल्या दिसांनी सक्कड लोकांक पावोवचें तशें कांय करूं साध्य आसा की आतां दाखल्याक येत्या म्हयन्यांत आनी गेल्या त्या म्हयन्यांत आमी सांगता मेळ्ळ्या आमचो कोऑर्डिनेटर आसा फादर ऑस्टीन लोबो ताका सांगता घेवन ताच्या आयल्या वार फादर मार्टीस आसलो फादर मार्टीस ताका ताच्या कडेन सांगता घेवन आमी मस्त हाच्या विशयात चिंता आटयला आतां आयल्या वार सांगता मेळ्ळ्या वेळार आमी एक हें केलां की संविधाना विशयांत आमी कशें भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी समेस्त आमच्या समजन आशिल्ल्या आमच्या वडिलांक कशी माहिती दिवची म्हणून कशें पुरो इन्फॉर्मेशन म्हणजे मेटेरियल कितें म्हणटा जाणवाई गरज आसा म्हणल्यार जाणवाई आमकां सगळ्यांक गोत आसा वकिलांक सगळ्यांक गोत आसा पूण आमकां गोत आसले बरींत ते बुकांत आसले बरींत तांकां आमी सांगूं जायना वय तें वस्तू आमी काय म्हणटात डावन टू अर्थ हें करूंक आसा परत तयार करूंक आसा म्हळ्यार गांवच्या भाशे मुखांतर भाशे मरिपात आनी गांवच्या लोकांक समजूंच्या
बरी पा थोडी मॉड्युल्स आणि बरं रेडी करणं हें करूंक आसा पण त्या विशयान मस्त चिंता पाटयला आतां मेटिरियल रेडी आसा ते आतां आमी सांगात येवन परत त्या विशयांत विचार विनिमय करून चर्चा करून खंयचें जायचें खंयचें नाका खंयचें आमच्या लोकांक समजता तें बरं आमी करतले त्या दिसांनी आनी आनी उपरांत आमचे कोण बरं मुखेली आसात वारड्या मट्टार जावं पुरो तांकां बरं पिरगेजी मट्टार तांकां हें पुरा इन्फॉर्मेशन दिवन हें मायेत हें पुस्तक हें मॉड्युल्स पासून दिवन तुमी तुमच्या बोवारी कोण बरं आसात तांकां बरं शिक्षीत करा म्हणचे एक आमचें येवजण आसा आमच्या गावाक स्वातंत्र्य आयिल्ल्या उपरांत एक बरें कानून आयिल्लें म्हूण सांगल्यार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जावन आसतना उळवो आनी वडयया मस्त मनशांक त्या वरून बरेंपण जालें धनी जालें तांच्या जाग्याचें म्हळ्यार खंय काम करना आसात पळय तशें आनी एक म्हज्या लेखार काले म्हण आनी एक कानून आयिल्लें काले म्हण सांगल्यार रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट माहिती हक्क कायदे निजाकी हें कानून जर तर लोकांनी उपयोग केलें जाल्यार हांव चिंता वडोल आमी काले उलोवन आसले हांव वय हे अधिकारी आनी पुरा तांचे असकर काय आमकां कळटा आतां काले करतात म्हूण सांगल्यार आमी वगत आसां देखून ते आमचे वयर अधिकार चलयतात वय ते दाळा आमी तांचे असकत काय सोदून काडटा ते दाळा आमकां लोकांक काल जाता म्हूण सांगल्यार बळ येता आनी ते दाळा ते सामा काडटाना काम करूंक शकतात ते करतात थोड्या कडेन अशें केल्ले वरवीं अधिकारी खालते जाल्ले काम केल्ले आमकां पळोवंक मेळटा मस्तू मनशां म्हज्या लेखार कळ्ळे प्रमाणे हे कानून आयला म्हूण गोत्ता मस्तू जाणांनी आयकूंक ना आनी जायते जाणांनी आयकल्ल्यांनी हे कांय उपयोग केल्लेय ना हांवें एकाडे विचारलें तरणाट्यां कडेन तुमी कितले जण मनीस कितले जण कळीत आसा तुमकां रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आसा गे म्हणून ताका एक अर्द्या वांट्या जणांनी सांगलें आमकां कळीत आसा म्हणून तुमच्या पैकी कितल्या जणांनी उपयोग केला म्हणून विचारल्या एकल्यानच उपयोग केला एकल्यानच हय तें बरें बेजाराचें म्हणून तुम्ही सांगल्या प्रमाणे हे आमचें संविधान आसा पळय पात्र ते सडावत दवन कोणाची पार्थ घेता गे म्हळ्यार अबल जाल्ल्यांची पार्थ घेता भुरग्यांची स्त्रियांची आणि विशेष भुरग्यांची विभिन्न सामर्थ्य भुरग्यांची आणि प्रायवंतांची असली पार्थ घेता कितले एक अपुरबायेचें पळया इतले एक अपुरबायेचें आतां तुमी सांगले न्ही तुमी दोन दाखले दिले खंयचे ते एक उळवाने ओडया उळवाने ओडया वय उळवान म्हळ्यार कोण कृषी करता ताचो जागो न्ही तो गेणिकरांनी करचो ताकाच जागो दिला म्हळ्यार दनियाक जागो घेना काय घेना ताका काल इल्लेशें कॉम्पन्सेशन पारयार मेळ्ळें तितलेंत पूण जाग्या मुखार कळलें पारयार पूण पळया उळू आनी वडया म्हणटा आसतना थंयसर तो गाम पिळण गळटा ताका दिवन सोडलो जागो तें एक आनी एक कितें म्हळ्यार ह्या दिशेन पळयल्यार म्हणजे कोण अस्कत आसात दुबळी आसात अनाथ आसात अल्पसंख्याक आसात तांच्या खातीर कानून आसा ते ग्रेस्तां खातीर कानून ना पूण आज उलटा चलता आज कोण तो व्हडले मनीस अदानी पुरो आसात न्ही ते काही बिकेचे टॅक्स फारीक करतात पूण आमी बरं कितले टॅक्स फारीक करता पूण कानून आज आमचे फासोत आसा जाल्यार आज आमकां बघता की आमचे विरोध आसा कानून आज ग्रेस्तां खातीर आसा म्हळ्यार बघता व्हडले कारखाने चलोवचे मल्टीनॅशनल्स MNC कोण आसात तांच्या खातीर आसा म्हणून बघता म्हणजे तांचे माफी करतात काल तांचे लोन आनी माफी करतात तांकां उणें टॅक्स पूण हांगासर रयत कश्ट जाता ताणें लोन काडला जाल्यार ताची माफी करिनात ताका ताणें मुस्तो टॅक्स दिवचे पडटा ते जाल्यार तो गव्हर्मेंट आसतना आमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना आमच्या हे पुरा जेवणा खाणाक आनी तांणी टॅक्स घाली ना ह्या पिश्यान बरं आतां ते जेवणा खाणाकी वरी टॅक्स घाली कितले कश्टांचे आमकां जालां ना देखून हे पुरो आमी जाणा जायचे जर तर आमी जाणा जाल्ले आमकां कितें दुखता अन्याय जाला आमकां म्हणून आमी आवाज केलो जाल्यार निजोन आमकां आज इतले कश्ट जिवीत आमचे कश्टांचे जाते ना पूण आमी खाली होराटा करचे एक मात विषय न्ही होराटा करजेत तो एक मुख्य म्हणटो आमच्या एका निती खातीर वावरताना शांती खातीर वावरताना आनी पळय आयले वार फार्मर्स स्ट्रगल कितें बरें जालें ताणें ते झुजले ते सोडूंक ना अखेर मुसत ताणें झुजले आनी ते जिखले वैगिनी जिखले तशें हय आतां जाल्यार ते झुजतात ते तशें देखून आमी हले झूज मांडचे झुज सांगता कानून आमकां गरज आमकां जर तर अन्याय जालो जाल्यार आमी शांतीन रावंक जायना बिलकुल साध्य ना दोन समुदाया मदें लढाई झगडी जाता कित्या खातीर अन्याया खातीर थंयसर अशांती आसा अशांती काडची जाल्यार कितें करचें थंयसर न्याय नीत आमी तांकां मेळचे बरें करचें आतां
एका दोळा आम्ही आमच्या फिरगेजेक तुमकां आपयलें जाल्यार या आम्ही आता सांगले थोडे विषय या आम्ही उलयले वय, पळय एक वय. काल्या म्हणल्यार आमचे संविधान संविधान, आणि वय. दुसऱ्या काल्या म्हणल्यार RTI RTI, वय. माहिती हक्क माहिती, कायदे वय, वय. असल्या संगती विशयांत आणि ताज्या मागे जावं पुरो काल्या म्हणल्यार मतांतर निषेध कायदे, कायदे वय, वय तुमच्या लागीं जर तर असले मॉड्युल्स म्हणल्यार ल्हान ल्हानशे तयार केल्ले आसा जाल्यार या. आमची फिरगज आणि तशेंच हेर फिरगजांनी जावं पुरो वाराड्याच्या हंतारी वय, वय. कित्याक म्हणल्यार हर एका फिरगजेन ती संघटना आसात आसात, वय, वय. कातोलिक सभा आसा युवा जाणां आसात स्त्री संघटना आसा आणि असल्या या गोळी परिषद आसा वय, वय. असल्या या संघटनांक आणि मुखेल्यांक जर तर आमी असली माहिती दिली जाल्यार वय पातर साधारण हर एका फिरगजेन ती आमी एक खाले म्हणून जाल्यार एक पंगड रचले बरी जाता जाता. माहिती आसल्याचो वय, वय. अशें हर एका फिरगजान तुमी येवंक तयार आसात की फिरगजांक वय आमी येवंक तयार आसा फादर वय सांगात असं आमचो वावरी आसा कितें म्हळ्यार ती ह्या दिशेन पुरा ती माहीत ओट्टू करची मॉड्युलां ओट्टी करची तें पुरा तें काम आसा आमकां पूण आमी तयार आसा आमी तयार आसा वय वय त्या दिशेन आमी मुखेल्या दिसांनी वावर करूंक आसा म्हाकाय भोगता ह्या विशय म्हणल्यार गरजा आहे मिसांव वय हे म्हणल्यार मिसांव आमी केलें जाल्यार आमच्या लोकांक ह्या सर कानून खाली आयिल्ले कानून मात्र न्ही पॉलिसीज मात्र न्ही आतां मुखार येवच्या विशयान ती आमी तांकां जाणवाय दिजे आमकां आनी निरंतर आमी जाणवाय दिजे खाली थोडी कानून आदली मात्र मतांतर RTI त्या विशयान मात्र न्ही मुखेल्या दिसांनी आमी तांकां माहीत दिजे आनी तें कितें थोडी बरी RTI तुमी सांगले बेस्ट तें कानून तें आजकाल आतां ह्या गव्हर्मेंटान पाड करून सोडलां तें मस्त डायल्यूट केलां तें करूनच आसलें डायल्यूट केलां मस्त ताणें काय म्हणटात थोड्या सरकारी अधिकारी कडेन आमी माहिती विचारूंक ना म्हणले बरें केलां ताणें विचारूंक ना म्हणून त्या आवरणा भितर आवृत्ती भितर येना म्हणून केलां कित्याक म्हळ्यार ताणें केलां आनी तो आमी कोणी आवाज केल्लो ना त्या देखून आमी आवाज करीचे ही कानूनां आमकां लोकांक कळ्ळी जाल्यार लोकय आमच्या सांगात आसतलो लोकय आमच्या थाळ्या बरोबर ते आवाज करतले प्रमुख जावन कनिष्ठ हांवें जिंचे काय म्हळ्यार कनिष्ठ एक संविधान आमचें कितें आटापता म्हणले एक समजोनी आमकां सकट लोकांक कळीत आसा सकट लोक कितले चड जाणांक ह्या विशयान कळीत आसा ते जाल्यार काल आतां म्हणून सांगल्यार हें पुरा शोशण करचें आनी पुरा मस्त उणें जावं साध्य आसा कित्याक म्हळ्यार हर एकलो मनीस ते जाल्यार कांय करता म्हळ्यार आरे हें म्हजें हक्क म्हणून तो उलोवंक शकता आनी ताका देखून हो वावर तुमच्या आयोगा मुखांतर सकट लोकांक पावलो जाल्यार संघटनाक प्रत्येक जावन तांच्या मुखांतर हेरांक वचोन दी पूण प्रमुख संघटना तांकां जर तर गेलें जाल्यार हें वेगवेगळ्या रितीने हंतांनी ते जाल्यार लोकांचे सशक्तीकरण जाता म्हणून हांव चिंता वय वय जाता निजन जाता वय वय आनी सांगाताच काल ना म्हणून जाल्यार आतां आमच्या फिरगेची तुमकां आपयलें हांवें तुमी एक वर्गी 1.5 वर्गी कितें उलयल्यात मागीर लोकांनी तुमच्या लागीं सवालां विचारलीं पूण ताजेर सांगाता जर तर कितें उलयल्यात तुमी या उलयतात तें प्रिंटिंगाचेर हाडून दिलें जाल्यार तें फाटीं गेल्या उपरांत लोकांक बसल्या कडेन बसोवन परत्यान फावटी वास येता आनी परत्यान फावटी चिंत येता त्या विशयांत देखून तशें कांय करची आलोचना आसा की करतात की तुमी वय करचे फादर आतां म्हळ्यार आतां 1 वर्स मास जालें ना की पूण वावर करचो मस्तू आसा मागीर आमच्या त्या नीत आनी शांती आयोगान ताचे थोडे वकील आसात थोडे समाज सेवक आसात तशें म्हणटना तांकां तांची जबाबदारी आसा पूण ही जबाबदारी बगलेक दोन आमी करतल्या बागलेक दोन न्ही पूण एक वेळ सोदून काडून आमी करतल्या आनी तें करीत म्हणून म्हाकाय भोगता आनी आमच्या सर आमच्या कमिशनाच्या आमच्या नीत आनी आयोगाच्या आयोगाक की तें कळ्ळां कळीत जालां त्या देखून करता आमी वय वय ओके आतां हे दोन नीत आनी शांती म्हणून दोन विंगड आयोग आसात की एकच आयोग एकच वय 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 जर तर आतां खंय जाल्यार नीत आसा जाल्यार ती शांती आसतात शांती येतात वय वय तो नीत ना जाल्यार शांती आनी कडेन येता दोनी सांगात आसाचे पडटा वय 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 तशें अखेर करच्या पयलें सुरवेर आमी एक विशय उलयल्ले तुमी सांगले हांवें चिंतिल्लें 10 फावटी म्हणून मागीर तुमी परत्यान सांगता कळ्ळें म्हाका 100 आनी 10 फावटी रगत दान दिलां म्हणून तुमकां कितें प्रेरण रगत दान दिवंक इतले फावटी आनी ताज्या मागीर आतां दिवनूच आसा म्हणून सांगतात कितें प्रेरण तुमकां इतले फावटी रगत दान दिवंक म्हाका प्रेरण कितें म्हळ्यार
तो एक फादर रोझारी आसलो हां तामिळनाडूचो जेजुट फादर वय वय तो एक पोटी ताचे विशयान आयकल्लें हांवें वाचलें एका न्यूज पेपरार इतले म्हळ्यार 100 लागीं 100 पोटी ताणें रगत दिवन गिन्नेस रेकॉर्ड केल्ले म्हणून वय पूण हांव सेमिनारींत आसतना हांव दितालो त्या वेळा मस्तू आमकां एक तराचें भिरांत आसली दिता आसतना एकच सुवी उपयोग करता तशें म्हणून त्या वेळा हांवें मस्तूपटी हांवें इन्कार केला कित्याक म्हळ्यार तुमकां तोपली सुवी ती म्हाका तोपताली हांव त्या वेळा एड्साचें बरें भिरांत आसलें आमकां त्या वेळा बरो लढाई झगडीं करून दिनासतना आयिल्लो आसा सामकी ताच्या उपरांत आतां बरो मस्त सुदारला पूण आतां हर एक 3 म्हयन्या एक पोटी हांव दिता सामकी 3 म्हयने जाले म्हणटाना म्हजी मोबायलार डेट नोट जावन आसता आनी आज जाली जाल्यार आजच वचून खुद्द वचून गळाय करिनासतना पयलीं तें काम हांव करता आस्पत्रे वचून दिवन येता सामकी आनी दिल्ल्यान इतलो संतोश म्हाका भोगता की म्हाका खुशी जाता सामकी एक म्हाका भोगता कितें म्हळ्यार मस्त बरें करियेत थोडे बरें करूं म्हाका जायना पूण ही एक आरामेर करियेत न्ही म्हणून तशें आरामेर करियेत आनी देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या ताका आरामेर हांवें दियेत वय आनी तूं म्हाका मेळचें दादोस काय संतोश आनी बरी भलायकीत तें व्हरतें देणें हाचें दुसरें कांय ना ताका आरामेर दियेत चड म्हाका तांदूळ कांय भोगना जाल्यार आरामेर दियेत म्हूण भोगता आनी म्हाका मस्त खुशी जाता आनी तातूंत हांवें सगळें तरणाट्या म्हणचें दिवंक सुरू करा रगत दिवंक सुरू करा दिल्ले वरी अन्याय जायना तुमकां कांय उणें पण भोगना म्हूण बरें भोगता म्हाका रगत दितना एक उड आसा पादर एक गडीत एक श्री मस्त गडीस आसली गडीस आसल्या वेळार ते रगत दिजे पडले आमकां रगत खंय गेल्यार तांकां मेळोंक ना आनी तो वळू तसले पुरा ब्लड बँकांनी नातले ना आमची तो वळू तांणी एकाडे ती रगत काडचे तांकां एक इंस्ट्रुमेंट आसलें तांच्या कडेन सवलती आसल्यो तुमी येताय घेवन विचारल्या येता म्हूण सांगलें आमकां येता मात म्हणे हें रगत तुज्या हातीन व्हरून तुवें त्या आस्पत्रेक दिजे म्हूण सांगलें आमची तें काण घेवन म्हजे बायकार मुखार दवरून त्या आस्पत्रेक दिवन हांव आयिल्लो आमची वय ती श्री मागीर सुमार वर्सां वाचली ती वय 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 तशें म्हाका ते एक म्हजे एक अनुभव संतोष तृप्ती म्हाका एक आसा वय 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 मग सभार संगती आमी आज उलोवंक आयिल्ले हांव नीत आनी शांती आयोगा विशयांत ताचे संगीत पाद्राबान वकालत शिकोवन त्या मारिफांत केल्लें बरेंपण आनी सांगात आस सुरवेर आनी अकरेक कशें 100 आनी 10 पावटी रगत दान दिलां आनी त्या वरवीं कशें एक मोतीक संतोष आनी दादोसकाय आसा म्हणल्या विशयांती आमकां फादर विनोदान भोव अपूर्बायेन आपल्या जिणेचो अनुभव आमकां दिलो तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादर विनोदाक हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू फादर देव बरें करूं थँक्यू फादर आनी तुमकां कोणाकी आज आमी उलयल्ल्या विशयांत प्रत्येक जावन पाद्राबान वकालत कशें कोर्टींत तो कर्ते आसा आनी ताज्या मागीर अस्कत्यांच्या आनी अबल लोकां खातीर कशें वावर करते आसा ह्या विशयांत तुमकां कांय विचारूंक आसा जाल्यार ह्या आयोगाच्या वावरा विशयांत विचारूंक आल्यार तुमी खंडी जावन विचार येता आनी वॉट्सॅपार विचारचें तर नंबर 9449821580 आनी ईमेल करचें तर onilds@gmail.com परत हे फावटी मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं थँक्यू समट आणि सावाला चढय आमचो भावार्थ सुम्या
आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार संसार जाता असताना चढय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार करून परताना चढय आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाटतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाटतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार सोम्या चढय आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात तुमच्या सवालांक जापी आपणायात दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.